미사 집에 스르자다 아비속이 더야 서야 앞서야 비비고를 서라다 아비속이 बाबाची पुताची पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमच्या जिवितांत येतल्या दुरेका कोश्टांनी दुरेका आडखळींनी सदांच आमी खालतेपण कितें तें शिकूंक सदांच आमी विस्वाशीपण आमी शिकूंक आनी तातूंतल्यान ही दूख खोंती देवाक उबारूंक आमकां शिकय म्हूण हे मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्पत्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच संकवार मारी सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरज ओगेपणान बापा मुखार धरुया. आयच्या दिसाक आपलो जल्म दीस मनयतात, काजराचें वरस मनयतात. तांकां मागणें दवरून तांचे खातीर मागुया. देवाचो उपट आशिर्वाद सुभां बेसांवां तांकां फावो जावंक मागुया. जी भावा भयणां मरून गेल्यान मोरदांचो उगडास आयच्या दिसाक आमी करता. तांकां सासणीक जिवीत फावो जावंक मागुया. तरेतरेचे पिडेक सांपडलेलीं आसात. वो करून कोरोना व्हायरस कोविड-19 ही पिडेची बोली पडलेली आसात. असले भावा भयणांक कुडी आत्म्याची काळजामनाची भलायकी फावो जावंक मागतना मोगान आपुरबायेन आपकुशीन उसले पिडेक सांपडलेल्यांची जायती आमची भावा भयणां मोगान आपुरबायेन सेवा करतात. सगल्यांक मागणें धरून देवाची कृपा देवाचो आदार ह्या भावा भयणांक मागून घेवया. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला. जायत्या जाणांक आमी मागतले म्हूण आमच्या मागणेचें आस्वासन दिलां. तांच्यो गरजो तांची मागणी ही मिसाचे भेटींतल्यान हे सोमात प्रार्थनांतल्यान देवा बापाक ह्या वेळार उबारुया.
सर्वेस्पर आमच्या बाबा, तुझ्या पुताक खुर्सार उबारलो तेन्ना ताची आवय ताच्या कोश्टां दुखींनी वांटो घेवन खुर्सा मुडी उबी आसली. सासणाचे जाणवायेची ही तुजी मांडावळ ओळखून ह्या संवसारांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी स्वर्गार ताच्या पुनर्जिवनपणांत भागीदारां जावंक आमचे दुखेस्त मायेचे विणवणे आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. एब्रेवांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां घडोवन आपणाक मरणांतलो वांटोवंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताची भक्ती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं कालतेपण कितें तें तो शिकलो आनी बापान ताका सोपून केल्या उपरांत तो आपणाक कालती आसलोल्या सगळ्यांक सोडवणीचें कारण जालो. देवाचे उतोरे देवाचे व्हड उपकार. आतांच आयकल्ल्या हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब असो जावं दी. माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा म्हणुया. माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका कधीच लोजेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. म्हजे विणवणेक कान दी. बेगोबेग म्हाका सोडूंक ये म्हणुया. माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. तूं म्हजें घडप, तुजेरूच म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, म्हजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें घडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलूय, म्हाका वाट दाखय म्हणुया. माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. चोरयां मांडलेल्या झाडांत म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वासी देवा म्हणुया. माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव. होच म्हजे काळजाचो उल्हास. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानांच्या हातांतलो म्हाका निवार म्हणुया. माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. तुजी भक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिलें. तुका शरणा येतल्यांक तुवें फाव केलें. केदें व्हडलें तुजें बरेंपण सर्वेस्परा. सगळे मनशांच्या दोळ्या मुखार तूं सदव म्हणुया. माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. भाग्योन आंकवार मरी, तूं खरेंच सुदोव, तूं खरेंच भागी. तुजो जीव दिनासतना जेजूचे कुर्सामुडी रोगशास्त्राचो मुकूट जिखून तुवें घेतलोय सायबिणी. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
मोहिमा तुका सोमया. जेजू विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसताली. तेन्ना सिमेवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताच्या आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भंय पडूं आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक, तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या वरवीं जायत्याची गुपीत चिंतना उक्ती जातली आनी एक तोरसाद तुजो आत्मो आसपास वित्तली. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे वखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा आज पवित्र सभा बाकियोंत आंकवार मारिया दुखेस्त माता हो सेवाधर्मिकीचो सेवाधर्मीक उगडास करता. साद्या उतरांनी चालते उतरांनी दुखेस्त आवय ही परब आयच्या दिसाक पवित्र सभा समोर रमता. आ लेडी ऑफ सॉरोज, मातेर दोलोरोजा अशा साबार उतरांनी आमी ही माय मारयेक दुखेस्त आवयक बाबा आमी पाचारता. आनी हे पुर्वेचे हें चित्र आमच्या नोदरे मुखार हाडूंक जी सायबीन मायची इमाज जी चित्र तिच्या काळजाक 7 भाले तोपून आसलोले ती सायबीन माय ही परब आयच्या दिसाक ही सायबिणीची परब पवित्र सभा आयच्या दिसाक करता. बाबा सायबीन माय देवाचो पुताची आवय जावन पासून आपल्या जिवितांत दूख भोगलें. आपल्या पुताचें जिवीत तिणेन तिच्या पुताचें जिवीत दुखापुरीत जिवीत जालें. ती दूख सुरवेक थावन ते शेवट पर्यान सायबीन मायन आपल्या जिवितांत अनुभवली. बाबा ह्या 7 दुखी मदली आयची पयली दुखीची खबर आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत आमकां आयकूंक मेळटा. जेन्ना जेजू सायबीन माय आनी झुजे घेवन देव मंदिरांत देव तेंपलांत भेटोवंक वेतात तेन्ना सिमियाव नांवाचो देव भोक्ती मनीस थंय आसलो. आनी तेदे वेळार आयचे शुभ वर्तमान आमकां मेळटा. सिमियावान तांकां आशिर्वाद दिलो. त्याच बरोबर वो आशिर्वाद एके वाटेन दिलो जाल्यार दुसरे वाटेन तोच सिमियाव एक भाकीत करता. पयलीच दूख सायबीन मायक एक खुशालकायेच्या दिसाक तो दिता. जेजू जल्मला, जेजूक देवाक भेटयला, ही खुशालकायेची घोडी तांच्या जिवितांतली. सिमेवान तांकां आशिर्वाद दिलो, ही बी खुशालकायेची घोडी. पूण ह्या सगळ्या खुशालकायेच्या घोडीता बरोबर एक दुखाची घोडी सिमियाव तांकां सांगता. आनी सायबीन मायक अशें म्हणटा, एक तोरसाद तुजो आत्मो आसपास वित्तली. ही पयली दूख सायबीन मायच्या जिवितांत. ही खुशालकाय अनुभवता आसतनाच ही दुखाची खबर सिमियाव तिका दिता. आनी बाबा जें कितें हें बाकीत ह्या सिमियावान ह्या आयच्या दिसाक केलें तें शेवट पर्यान जेजू थंयसर खुर्सार मेलो, जेजू कश्टवलो खुर्सार मेलो तें साकार जालें, तें शार्ती पावलें. कित्याक सुरवेक जी तोरसाद सायबीन मायच्या काळजाक रोमतली वित्तली सिमियान सांगलोलें तें जेजू मरून पुनर्जीवन जालो. ते वेळार पासून कितल्योच दुखी सायबीन मायक भोगूंक पडल्यो. पूण बाबा आयच्या जोमात प्रार्थनान आनी आतां भेटवणेच्या मागण्यांतूय बी आमकां उगडास केला आनी करतलें. सायबीन मायन खुर्सार उमकळटना आपल्या पुताक ह्या दुखान सांगात केलो. ती आपल्या पुता जेजू थंय सदांच सांगातीन कशी रावली आनी आपल्या पुताक उत्तेजन दिलें, घोटाय दिली, बळ दिलें हें दूख शेवट पर्यान फुडें व्हरूंक. आनी हाकाच लागून बाबा आयच्या पयल्या वाचपान हेब्रावांक बरयलेले चिटीचो बरयणार आमकां उगडास करून जेजूच्याच कोश्टांचेर नियाळ करून म्हणटा, जेजू देवाचो पूत जावनूय ह्या कोश्टांतल्यान विस्वाशीपण कितें तें तो शिकलो, खालतीपण कितें तें तो शिकलो. आनी ह्या पासत आमी असलें आमचें जिवीत जिवंक, असलें खालतीपण, असलें विस्वाशीपण आमी आमच्या जिवितांत अनुभवूंक आयच्या दिसाक हे परबे निमतान आमकां उलो. जाल्यार दुखेस्त सायबिणीची ही परब समोर रमता आसतना जे परी सायबीन मायन जेजूक सांगात केलो
तेच परी आमकांय आमच्या दुखान तीच आवय सांगात करता. आवयपणाचो आलाशिरो ती आमकां फावो करता. ह्या दुखां कोश्टां वेळार आमी खालतेपण कितें विस्वाशीपण कितें तें आमी शिकूंक आमकां ती आपलो आदार दिता. आनी मारये भाशेन हें दूख आमचें कोश्ट आमचें तिच्या पुता जेजूक उबारूंक देवाक उबारूंक आनी तातूंतल्यान आमी घोटाय घेवंक माय मारयेचो सांगात आमकां सगल्यांक फावो जाता. आनी जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटींतल्यान त्या जेजूची कृपाबळ जण एकल्याक मागून घेवया. भेटवणीच्या वेळार आमी गायन गावया खालवाराचो योद C20 पान 30 C20 पेज 36. खालवाराचो योद ओरोद बाबा वेलीचे बरो आदार जाता. तुजो मोगार बेडोयदा ताका एक मोठा इग्रोस माता. मोगार बाबा दोयार रोद्रे विवेडोगी मानु तुगे. मोगार बाबा दोयार रोद्रे विवेडोगी मानु तुगे. मुझे बाबा हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भो कनवड्या बाबा जेजूच्या खुर्सा मोडी उबी आसतना आंकवार मारेक ताच्या आवयक तुवें आमची दोयाळ आवय करून दिली. हे देणे ओळखून आमचे दुखेस्त आवयचो मायेमोग ह्या आयच्या बलिदानांत खेरीतपणी आमी तुका भेटयता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवार मारिया दुखेस्त माता ही निती आंकवारी मारयेक आमी आजनो मान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती पोरकोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तेणेन संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. उत्सर्गीन तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सोसूंक आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तीच पुरीन जेवण जातोस आणि काल्स घेतली तुका नव्याने दिनवास ती आपल्या आशिसांक दिली आणि मुळे तुम्ही समेस घेयात आणि यातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आणि सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आणि समेस मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. Bawarta gut purgotuia, Jesu melo, Jesu ciwonsala, Jesu nowia येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवथले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आकेपरी तुमचेर वीस जालेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावमणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा पेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई संगती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोरमृत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. बापा मडिनो सिमियेवान सायबीन माईक जुजेक आनी जेजूक आशिर्वाद फावो केलो त्याच बरोबर दुखाची खबर तांकां कळीत केली. आमच्या जिवितांत एके वाटेन देवाचो आशिर्वाद आमकां फावो जाता जाल्यार दुसरे वाटेन कोश्ट त्रास दूख आमकां फावो जातात. पूण ह्या सगळ्यांत देव सदांच आपलो सांगात आमकां करता. माय मारयेन आमकां आवयपणाचो आलाशिरो फावो केला आनी मायपणाचो आलाशिरो दिवन आपलो सांगात तिणेन ह्या अदीक दुखां आनी कोश्टा वेळार आमकां फावो केला. ह्या वेळार देवाच्या आशिर्वादा खातीर सायबीन मांयच्या सांगाता खातीर दुखान तिणेन आमकां आदार केलेल्या खातीर देवा बापाचे उपकार हाटून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन देवा बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय
सासणाच्या सासणाक आमेन. सुमेची शांती सदाकाल तुमची सोबी आसूं. तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोबिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणे. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे बोव मळीत मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सुशिलो कोड सोडून केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जिविताचे उदक जिविताचो उंडो D23 पान 60 D23 पेज 16. जिविताचे उदक io घेवचे ताणेल्यारू. जिविताचो उंडो हांव घेवचे उगेल्यारू. आमचो आत्मो ताणेला तुका भिवून आशेता. आमचो आत्मो उगेला तुका खावूंक आवडेता. आमचो आत्मो ताणेला तुका भिवून आशेता. आमचो आत्मो उगेला तुका खावूंक आवडेता. कोरोना व्हायरस पिडे सुमयार देवाची काकलुतीक मागणे. सोर पदवीदार आनी काकलूत सरा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां बासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुजे उतराची पोतवी पाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक गोठाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूं. अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेव. सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. तुजेर भावार तेवता त्या धर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसा बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय.
पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजें सोवें तांकां बोरवांचो मेळूं. जो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बाबा, भाग्यवंत आंकवार मायेच्या दुखींचो उगडास करून आमकां सासणाचें जिवीत जोडलां. त्या बलिदानाच्या जेवणांत आमी आतां वांटो घेतला. जेजूच्या कोश्टांक जें कितें उणें आसा ताचें माप पवित्र सुबे खातीर आमच्या जिवितांत भरून हाडूं आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. पफमरीन उगडास कोता फाल्यां 4थो बुधवार 10 बुधवारांचो पेरपेत सुकूर सायबिणीच्या नोवेनाचो देखून सदांचे भाशेन 7:30 वाजता नोवेनाचें मीस जातलें. तुमी तें टीव्हीचेर सदांचे भाशेन पळोवचें. पूण ताचे पयलीं 7:15 आमी सायबीण मायच्या मानांक तीर्स करतले. तेर्सांत आमी ही सुरवात दितले. पेरपेत सुकूर सायबिणीचे विणवणेन आमचे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, हे पिढे खातीर देवा लागीं मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोफी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार. शेवटाचे गायन गावुया. टी सोडा दुखेस्ता वय दुका बोरीत पान 209 T16 पेज 209.